नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां खबरो. लोकसभा वेंचणुकेचे 7वें आनी निमण्या पावण्यावेलें मतदान आयज सुरू आसा. सकाळी 7 हे मतदान सुरू जाला. 7 राज्यां आनी 1 केंद्रशासित प्रदेशांतल्या 57 जाग्यांचेर हे मतदान सुरू आसा. बिहार, चंडीगड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आनी अस्तंत बंगालात हे 7व्या पावण्यावेले हे मतदान सुरू आसा. उत्तर प्रदेशांतल्या 13, पंजाब 13, अस्तंत बंगालांतले 9 जाग्यांचेर मतदान सुरू आसा. साबार जाग्यांचेर लोक सकाळच्यान उमेदीन मतदान करतात. कांय मतदान केंद्राच्या भायर मतदारांच्यो व्हडल्यो लायनी पळोवपाक मेळट्यो. दनपारां 1 मेरेन 40.9% मतदान नोंद जाला. हिमाचलांत सगळ्यांत चड 48.3%, बिहारात 35.65%, चंडीगडात 40.14%, झारखंडात 46.80%, ओडिशात 37.64%, पंजाबात 37.80%, उत्तर प्रदेशात 39.31%, अस्तंत बंगालात 45.60% मतदान जाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यो कन्याकुमारीच्या विवेकानंद रॉक मेमोरियलात ध्यान आनी साधनेचो 3रो आनी निमणो दीस आसा. 30 मेच्या प्रचारा उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद स्मारकात 45 वरांच्या ध्यान साधनेत मग्न जाल्यात. हांगा पुजा केल्या उपरांत तांणी साधनेक सुरवात केल्ली. आयज ध्यान साधना पुराय करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्लीत वतले. हिमाचल प्रदेशात 7व्या पावण्यावेल्या मतदाना खातीर लोक उमेदीन सकाळच्यान मतदान करतात. हमीरपूर लोकसभा वेंचणूक सुवातेवेले उमेदवार आनी केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आपले मतदान केल्या उपरांत पत्रकारांकडे उलयतना सांगले की हिमाचलांतले 4 जागे भारतीय जनता पार्टी जिखतले. जनता के आशीर्वाद से हमने 2014 में 282, 2019 में 303, इनके पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई जो 1984 के बाद बनी. ये अपने आप में दिखाता है कि जनता ने बार बार विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया, मोदी जी पर किया, और इस बार भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है. जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हम हिमाचल की चारों सीटें लोकसभा जीतेंगे. हिमाचल प्रदेशांतल्या मंडी जाग्यावेले काँग्रेसीचे उमेदवार विक्रमादित्य सिंग हांणी आपले मतदान केल्या उपरांत लोकांनी चडांत चड मतदान करपाचो उलो मारलो. आमी सकारात्मक तरेन प्रचार केला आनी आमीच जैतवंत जातले अशें तांणी ह्या वेळार सांगले. अंदाजा लगाया जा कि भाजपा कहां पर है. समय बदलाव का है और बदलाव में हिमाचल प्रदेश भी उससे अभिज्ञ नहीं है. प्रदेश में भी बदलाव होगा और प्रदेश में भी 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी. नामनेचो फिल्म अभिनेतो आयुष्मान खुराना मतदाना खातीर मुंबयच्यान चंडीगडात पावले आनी आपले मतदान केले. साबार लोकांनी आपल्या मतदानाचो हक्क बजावचो अशें तांणी ह्या वेळार सांगले. ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने शहर वापस आया हूँ, टू कास्ट माई वोट, कास्ट माई राइट, और ये हमेशा हमें करना चाहिए कि आप देश की डेमोक्रेसी में अपने लीडर का चयन करने में हिस्सा ले रहे हैं. सो इट्स अ बिग डील. स्पेशली मुंबई से वोट देने आए हैं और मुझे लगता है ये राइट हर एक को एक्सप्रेस करना चाहिए. ये तो हमें कंप्लेंट करने का कोई हक नहीं है अगर हम अपने चहेते लीडर या फिर जो हमें सर्व करने वाले अगले 5 साल उनको अगर वोट ना दें तो. नवी दिल्लीत लोक खर गरमेन बेजार जाल्यात. एका वटेन तापमान वाडला जाल्यार उदकाच्या समस्येन लोक बेजार जाल्यात. हांगासरल्या लोकांक उदकाची समस्या सध्या त्रासदायक थारल्या. ह्या संकटाचो नियाळ घेवपा खातीर दूरदर्शन खबरां विभागान थंयच्या लोकांच्यो प्रतिक्रिया जाणून घेतली. पानी भैया देखो, ना खारा भी नहीं आ रहा, ना मीठा रहा, ना हमारा टैंकर भी नहीं आ रहा. टैंकर भी नहीं दे रहे. हम ये रात भर जगते हैं पानी के लिए कि पानी, और फिर जागते हैं तो पानी कभी 10 मिनट के आएगा, कभी 5 मिनट के लिए आता है. वो पानी आता है फिर चल जाता है, तो कभी 1 बाल्टी भरा, कभी आधी बाल्टी भरा. पानी की इतनी बुरी समस्या चल रही है यहाँ पे. कोई सा भी पानी नहीं, टैंकर भी नहीं भेज रही है सरकार. किससे काम चलेगा बताओ. बर्तन भांडे के लिए भी चाहिए, नहाने धोने के लिए भी चाहिए. आज देशातल्या कांय जाग्यांनी 7वें
निमण्या पावण्यावेले मतदान सुरू आसा। सकाळी 6 ते सांजे 7 मेरेन हे मतदान चलतले। बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी 7व्या पावण्यावेल्या मतदाना खातीर आपले मतदान केले। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराता वांगडा स्मार्ट सिटीच्या कामाची पळोवणी केली। स्मार्ट सिटीचे काम पुराय करपा खातीर सोंपल्या उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी ही पळोवणी केली। तांच्या वांगडा पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात, उपमहापौर संजीव नायक, स्मार्ट सिटीचे मुखेल अधिकारी संजीत रॉड्रिक्स, बांदकाम खात्याचे मुखेल अभियंतो उत्तम पार्सेकार आणि संबंधित खात्याचे अधिकारी उपस्थित आशिल्ले। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी महालक्ष्मी देवळा कडल्यान फेरी धक्क्या मेरेन चलत वचून पळोवणी केली आणि अधिकाऱ्यांक निर्देश दिले। स्मार्ट सिटीची चडशी कामां पुराय जाल्यात। कन्सल्टंट आणि कंत्राटदारांच्या पुराय जावपाक थोडो कळाव जाला। येता त्या कांय दिसां भितर ही कामां पुराय जातली अशें ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगले। कन्सल्टंटाचे फेल्युअर जाल्ल्या कारणान कामाक थोडोसो उशीर लागलो, कामाक थोडोसो दोश आसा ना म्हणना आमी, बट तो सगळो ओवरकम WRD हेंच्यांनी केला। हे सगळे करता आसतना सेंट्रल पणजे आसतलो, सांतिनेज एरिया आसतलो, रायबंदर एरिया आसतलो, ओके, सिवेज वर्गीन फोंटिनास, परत आसतलो मळा एरिया, मिरामार एरिया आनी त्यात पयलीं व्हडलें काम जें आसा पयलीं सिवरेज पायपलायन घालपाचें सगळी कडेन आमी कंप्लीट केलां। प्रत्येक ज्या ज्या एरियेन आमकां सिवरेज घालपाक जाय आशिल्लें पयलीं तितकें सगळें कंप्लीट जालां। ज्या ज्या तेजे मॅन्युअल्स घालपाक जाय आसले ह्या सगळ्या एरियेंतले मॅन्युअल्स घातले आनी ताका सेपरेटली आमी पायपलायन सेपरेट भायर हाडून दवरला जेणे फक्त दिवपाक जाय। हांव सगळ्या पणजेकारांक सांगताय बी आनी रिक्वेस्टूय करता की तेंच्यांनी आतां न्यू सिवरेज कनेक्शन बेगिनात बेगीन घेवपाची गरज आसा। हांचे पथ हे कोंकणी पुस्तक काल उजवाडाक आयले। ही कार्यावळ पाटो पणजेच्या कला आणि संस्कृती भवनात जाली। ह्या वेळार संजना पब्लिकेशनाचे दिनेश मणेरकार, साईश पानंडीकार नामनेचे साहित्यीक दामोदर मावजो आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। हे पुस्तक कशे तरेन घडले हे विशीं बरोवपी रजत तालक हांणी अदीक म्हायती दिली। तर पयलें पुस्तक घडलें कशें सर, हांव ल्हान आसतना केन्ना अशें कोंकणी बरोवना, मराठी बरोवना, इंग्लिशानूय बरोवना, कविता कथा कांयच बरोवना। सुरत कलाक गेलो तेन्ना मातशी वाचपाची संवय जाली आनी हांव चड नॉन फिक्शन वाचतालो। म्हाका फिक्शन तितलें आवडनाशिल्लें। म्हाका असल गोश्टी कश्यो आसता, कितें चलता तें समजून घेवपाची चड इच्छा आसता। सो नॉन फिक्शन खूब वाचप जातालें। सुरतकलच्यान IIScन आशिल्लो मागीर, थंय आनी वाडलें। थंय एक टाटा बूक हावस म्हणून आसा, ते खूब प्रसिद्ध बूक स्टोर थंयच्या जाग्याचो आनी इंडियेभरचो। सो इंडियेच्या खंयचल्याय शास्त्रज्ञांक जर विचारत जाल्यार IIS इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सान टाटा बूक हावसान वचून थंयसर पुस्तकां येतात। सो ताजो आनी फायदो जालो, आनी गोश्टी वाचपाक मेळ्ळ्यो। सायन्स टॅक्नॉलॉजीच्योच न्ही तर ताज्या भायल्यो सुद्दां। खेळामळार आयज चॅम्पियन लीग फुटबॉल सर्तीत लंडनच्या वेम्बली खेळामळार डॉर्टमंड आणि रियल मॅड्रिड हांच्या मजगतीं खेळ जातलो। रियल मॅड्रिड हांणी 14 फावटी ह्या खेळाचें वस्तादपण जोडलां, जाल्यार डॉर्टमंड हांणी 27 वर्सां फाटीं एक फावट वस्तादपण जोडलां। भारतीय वेळानुसार रातच्या 12:30 हो खेळ जातलो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवपाक शकतात। त्या खातीर आमचे फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD गोवाचेर पळोवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात। आणि इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।